नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. 15 दिसां भितर केंद्र सरकारा कडेन सगळ्या पक्षांचे शिष्टमंडळ घेवन अनुसूचित जमातीक लोकसभा वेंचणुके पयलीं आरक्षणाचो विशय करचो सुटावो ना तर करतले खर आंदोलन. बिरेस्तारा सरकारी कार्यालयां एक उपरांत आसतले बंद. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर घेतला निर्णय. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत प्रधानमंत्री मोदीच्या येवकाराक गुजरातींतल्यान फलक. काँग्रेसीन काडलो मुद्दो. सरकाराचेर टिका. सरस्वती पुजनाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान पेडणेच्या अंबीए कॉलेजीच्या प्राचार्याचेर आयले आंगलट. सेंट झेवियर कॉलेजीत केली बदली. आदेश जारी. मुंबय गोंय प्रवास आता हाय स्पीड. म्हणजे फक्त 7 वरांत 1 नोव्हेंबरच्यान कोंकण रेल्वे मार्गार नेमान धांवतली वंदे भारत. पिवपाच्या उदकाची समस्या सुटावी करून गोंयच्या जनतेक सुरळीतपणान उदक दिवपाचो सरकार करता यत्न. भौशीक बांदकाम मंत्री काब्रालान दिली म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारान. 15 दिसां भितर केंद्र सरकारा कडेन सगळ्या पक्षांचे शिष्टमंडळ घेवन अनुसूचित जमातीक लोकसभा वेंचणुके पयलीं आरक्षणाचो विशय सुटावो करचो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी अनुसूचित जमातीन दिल्या. आरक्षण दितात म्हणून सांगून मुख्यमंत्री फटयता असोय आरोप अनुसूचित जातीन केला. सरकार खंय तरी दाखयली पळय करता आनी आमकां एके तरेन चिकान करता, फुडीपण करता. 21 जुलय 2023 जेन्ना आमदार गणेश गांवकरान एक प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन असेंब्ली मांडलें. रुलिंगान धरून अपोजिशन धरून एकमतान तें रेजोल्युशन पास केलें. आनी रेजोल्युशनाक उत्तर दिता आसतना सीएमान फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्युरन्स दिलें की ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन आपूण दिल्ली वतलो आनी हो आमचो पॉलिटिकल रेजोल्युशनाचो मुद्दो आसा त्या मुद्द्याचेर सुरू करपाचो प्रयत्न करता. आयज 3 म्हयने जाले. तरी आसतना जे सीएमान जे एश्युरन्स दिल्ले, ट्रायबल मिनिस्टरान जे एश्युरन्स दिल्ले ते आजून पाळप जायना. आनी एके तरेन डबल इंजीन सरकार आमकां आदिवासी लोकांक फुडयता. आनी अशें धरत आसता सरकार की हे बरे आदिवासी कितें करताले. सरकार आमकां ग्रांटेड बोल्साच्या दिसता आनी आमकां सरकाराक सांगून दिसता की जो बारीक लोकांच्या शिरापांत वाचता तो केन्नाच वयर सरपाक पावना. तर सरकारा कडेन आमची मागणी की 15 दिसां भितर ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन ताणें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक इम्प्रेस करचें आनी जो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार जो आसा आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांत दिवपाचें आदिवासी तें ताणें तडे लावचें अशी आमची मागणी आसा. आनी 16 उपरांत आमी जे कितें करताले तो आमचो गोविंद बाब तुमकां सांगतले. घराघरांनी वचून आमच्या लोकांची जागृती करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी जे आमी सुरवात जे थारायल्लें आसा आमचें मिशन जें आसा तेका आमी स्ट्रीक रावतले. म्हणून आता आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला त्या प्रमाणे आयज पासून 15 दिसांचो आमी कुंपे दिता, अल्टिमेटम दिता. बरें आसतना सीएमाक आमी अल्टिमेटम दिता अशें मी म्हणटा. पूण आमची सहनशीलता सोंपलेली आसता. सोंपला आमची सहनशीलता. आणि जर 15 दिसां भितर जर तुम्ही आपलं नोटिफिकेशन हाडून जर दिना जाल्यार आमचे गुलगुलाम म्हणजे आमचो एक हे आसा आदिवासीचो एक शब्द आसा, एक चळवळीचें नांव आसा ते गुलगुलाम गोंयांत सुरू जातले. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याचे फाटभुंयेर अंडर सेक्रेटरीन महत्वाचो आदेश काढला.
बिरेस्तारा सगळीं सरकारी कार्यालयां एका उपरांत बंद दवरतले. येरादारीचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय ही गजाल मतीन दवरून हो निर्णय घेतला. हे विशींचो आदेश जारी केला. राष्ट्रीय खेळ सर्तीचे फाटभुंयेर आयज एक म्हत्वाची अपडेट सामकार आयल्या ती म्हटल्यार फाल्यां राष्ट्रीय खेळ सर्तीचे ऑफिशियल उक्तावण जातले आनी उक्तावण सोहळ्याक नरेंद्र मोदी जे देशाचे PM आहात ते येवपाचे आहा. हे फाटभुंयेर अंडर सेक्रेटरीन एक म्हत्वाचो आदेश जारी केला तो म्हटल्यार फाल्यां एकांक सगळीं जी सरकारी कार्यालयां आहात ती बंद जातली. कित्याक तर ट्रॅफिकाचें मॅनेजमेंट करपा खातीर ही सरकारी कार्यालयां एकांक बंद जातली आनी ट्रॅफिक रस्त्यार सुरळीत उरपा खातीर हो आदेश जारी केला. प्रधानमंत्री आता म्हणटकीर लोक उक्तावण सुवाळ्याक गर्दी करतले ते प्रमाण सरकारी कार्यालयांचे जे अधिकारी आहात जे ऑफिसांनी गाडयो घेवन वयतात ताचे खातीर ते सांजे वेळार जे सुटल्या उपरांत ट्रॅफिक जावं नये हाचे खातीर हो आदेश जारी केला आनी ही आसा आजच्या दिसांतली एक म्हत्वाची अपडेट. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर प्रधानमंत्री मोदीचे येवकाराक वेर्णा ते दाबोळे गुजराती भाशेन फलक लायल्यात. हे गुजराती फलकावयल्यान काँग्रेसीचो फुडारी विरियातो फर्नांडीसान टिका केल्या. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत सदांच आपल्या भाशणांनी कोंकणीचो उदो उदो करता. कोंकणी भास आतां फकत गोंयांतूच न्ही जाल्यार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना जोडपाक लागल्या अशें मुख्यमंत्री सांगता. एका वाटेन मुख्यमंत्री कोंकणीचे गुणगान करता आसतना दुसरे वाटेन गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत प्रधानमंत्री मोदींच्या येवकाराक गुजराती भाशेंतल्यान फलक लायल्यात. वेर्णा ते दाबोळे विमानतळ रस्त्या मेरेन हे फलक दिश्टी पडटात. गुजराती भाशेंतल्या ह्या फलकावेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केल्या. हांगा दाबोली बोगमाळो जंक्शनाचेर आसा वो रस्तो जावन आसा फ्रॉम वेर्ना टू एअरपोर्ट आनी आमच्या फाटल्यान तर पयशी एक व्हडलो बिल बोर्ड मारलेलो आसा. एवरीथींग इज रिटन इन गुजराती वेलकमिंग द प्रायम मिनिस्टर. दॅट इज वॉट वी पर्सीव. आतां पळोवंक वयशी जाल्यार हें आमचें गोंयचें राज आनी आमची मायभास म्हणटा ती कोंकणी. तूं हें गुजरातीन कित्याक बरयलां? आमचो कितें हें दीस इज अ केस ऑफ सायकोफॅन्सी टू प्लीज द गुजराती प्रायम मिनिस्टर अशें दाखोवपाक. सो हे भ्रश्टाचार जुमला पाटेक हांव सांगूंक सोदतां असलीं नाटकां करिनाका. आर यू ट्रायंग टू मेक द प्रायम मिनिस्टर फील एट होम बाय सेयींग दीस इज ऑल्सो गुजरात? सॉरी, गुजराताक वेशी जाल्यार कोंकणीन घालतले ते, महाराष्ट्राक वेशी जाल्यार कोंकणीन बरयतले, कर्नाटकाक वचत जाल्यार कोंकणीन बरयतले. बरें, तुमी कोंकणीन बरयना न्ही, इंग्लिशीन आनी हिंदीन बरय. हें गुजरातीन कितें बरयलां हें कोणाक समजना आमकां. डोंट डू दीस सायकोफॅन्सी. स्टॉप इट. दीस इज ऑल ट्रायंग टू प्लीज द प्रायम मिनिस्टर की म्हाका मुख्यमंत्री आसा म्हाका काडिनाका, म्हाका तसोच दवर. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. पेडणेच्या सन सोयरोबानात अंबिये कला आणि वाणिज्य कॉलेजीचे प्राचार्य फिलिप रॉड्रिगीज हांणी सरस्वती पुजनाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान तांचेर आंगलट आयला. तांचे कडल्यान पद काडून घेवन तांची बदली म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजीत केल्या. कांय दीस आदीं सरस्वती पुजपाक दिवंक नाशिल्ल्यान कॉलेजीत वाद जाल्लो. उपरांत विद्यार्थ्यांनी कॉलेजीन परवानगी दिवंक नासतना सरस्वती पुजिल्ली. पेडण्या गव्हर्मेंट कॉलेज संत सोयरोबानाथ आंबिये ह्या कॉलेजीच्या प्रिंसिपलान सरस्वती पुजनाक परमिशन दिवंक नाशिल्ल्यान हें प्रकरण तेजे आतां आंगलट येयला. शिक्षण खात्यान तांकां तेंच्या पोस्टा वयल्यान रिलीव केला. प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप रॉड्रिगीज ए मेलो हे प्रिंसिपल आसले ऑफिशिएटींग प्रिंसिपल ऑफ संत सोयरोबानाथ आंबिये गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ पेर्ने हेचे प्रिंसिपल आसले. आनी तुमकां खबर आहा काल हालींच सरस्वती पुजन जालां आनी भुरग्यांनी सरस्वती पुजनाक परमिशनाक मागणी घातलेली पूण तेंच्यांनी ही परमिशन नाकारली आनी ह्या फाटभुंयेर तांकां तेंच्या पोस्टा वयल्यान काडला आनी तेंची घर वापसी सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगासर केला. हो आदेश काडला डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एज्युकेशनान. हांव आदेश वाचता तुमकां. Professor Dr. Felipe Rodriguez Imelo, officiating principal at Santa Soyrobaनाथ Ambiye Government College of Arts and Commerce, Perne, is hereby relieved from his duties as officiating principal at Santa Soyrobaनाथ Ambiye Government College of Arts and Commerce, Perne, and repatriated to his parent institution of St. Xavier's College with immediate effect in public interest.
अंडर सेक्रेटरी आवेलिनो दिसा हायर एज्युकेशनाची हेंच्यांनी ही सय मारला आनी हेंच्यांनी हो आदेश काडला. ह्या सारकेले अपडेट्स आमी तुमकां ह्या फुड्यान घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. गोंय मुंबय वंदे भारत एक्सप्रेस आता फक्त 7 वरांत मुंबय ते मडगांव हे अंतर धांवतली. तशेंच 1 नोव्हेंबरच्यान गोंय मुंबय वंदे भारत एक्सप्रेस सप्तकांतल्यान 6 दीस धांवतली. मजगतीं ही सेवा आयतारा बंद आसतली अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे उपसरवेवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिल्या. वंदे भारत एक्सप्रेस ही कोंकण रेल्वे मार्गार धांवपी सगळ्यात फास्ट एक्सप्रेस आसतली. हेर रेल गाडयांचोय वेग 1 नोव्हेंबरच्यान वाडटलो अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे उपसरवेवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिल्या. Vande Bharat Express running between Mumbai and Madgaon. It's at present flying on 3 days. It flies every alternate day. So from first onwards, we are observing, Konkan Railway is especially observing this non-monsoon timetable, wherein timetable will get changed. And during that period, non-monsoon timetable, this Vande Bharat will run 6 days a week, except on Sundays it will run every day. So that morning it leaves from CSMT, by afternoon it will reach Madgaon, and it will return from platform from Madgaon and reach in the night at around 10:30 to VT, that's Bombay CSMT. And this is the change that we have made. I request all the passengers who intend to travel by Vande Bharat Express to take note of the same and book your travel journey and inquire about the timings since 1st of November. So the duration also will change now of the train timetable. Yeah, The speed will be increased. Speed will be increased from 1st November of all the train, not only Vande Bharat. So it will reach in say around 700. पडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचो विस्तार करतनाच दिवचल आनी मयी मतदारसंघात 10 MLD टाकीचो उदका प्रकल्प उबो करपाची येवजण आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी म्हणलां. पिवपाच्या उदकाची समस्या सुटावी करून गोंयच्या जनतेक सुरळीत उदक कशें मेळटलें ते नदरेन सरकाराचे यत्न चालू आसात अशेंय मंत्र्यान सांगलें. मयी मतदारसंघातल्या नार्वे पंचायत वाठारांत नवी पायपलायन घालतात. बुधवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हाजेरीत ह्या कामाचे बुन्याद घाले उपरांत मंत्री काब्राल उलयताले. आज आमी 1,25 लाखाचे जे पायपलायनी दोनी आशिल्ल्यो तातूंत ब्रेक डावन जाताले. पेमेंट बाबान फाटल्यान लागून आमचे कडेन काम करून घेतले, एस्टिमेट केले आनी कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आतां फावंडेशन स्टोन आमी घातला. आनी हितून भितर 2 भशेचे पायपलायन आसा. एक 90 mm आसा आनी 110 PVC लायन घालता. ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमिटर ही आमची लायन आसतली. आनी हें घालपाचें हेतू इतलोच की लोकांक हांवें पळयलां की थोड्यान गांवांत एवरी ऑल्टरनेट जाता, हांगा पुतून पायपलायन फुटता. न्यू घालतली हांवें रिक्वेस्ट केला की रस्त्याच्या सायडीन शोल्डर आसा तेजे 1 मीटर सोडून घालचे आनी लोकांनी कॉपरेशन करचें अशें म्हाका लागलें. ते लास्टाक उदक रस्ते हे लोकां खातीर आसता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक आमी फुडाकार घेतल्या. म्हाज्या वांगडा मापणे बाब आसा, खूब एक्सपिरियन्स. 24 वरां उदक दिवपाक जाय. हेजे खातीर हांवें स्टेटमेंट केलें की 500 वरां तरी मिनिमम आसपाक जाय, 24 वरांचेर लक्ष घालपाक जाय. सो हेजे खातीर गोंयभर आमी काम करता. म्हारवशें आनीक एक्स्ट्रा आमी आतां 10 MLD प्लांट चालू करतले. तशेंच बिचोली आमकां 10 MLD प्लांट चालू करतले. आमचे प्रेसिडेंट शेटीन बाबान सांगलां की माये अशें घालचें. सो हे टोटली आमकां एक लक्षात दवरून उदक कशें 24 वरां दिवपाक फुडें मेवतलें. मिनिमम 4-5 वरां उदक मेवपाक जाय सगळ्यांक डेली. हेजेर लक्ष घालून जरी तरी माये आमकां आनीक प्लांट घालपाक जाय तेजेरूय आमी लक्ष घालून घालपाचो प्रयत्न करता. शेळपे म्हापशेच्यान 9 ऑक्टोबरच्यान बेपत्ता आशिल्लो साहिल मोहन कांबळे मंगळारा घरा परत आयलो. अनवळखी मनशांनी ताचे अपहरण केल्ल्याचो दावो त्या भुरग्यान केला. म्हापशा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. 9 ऑक्टोबराक स्कुलाक वता म्हूण घरांतल्यान भायर सरिल्ल्या साहिल कांबळे ह्या भुरग्याचे 4 गुंडांनी अपहरण करून ताका गाडयेंत घालून राजस्थानाक व्हेलो. ताचेर आयिल्ल्या ह्या संकश्टाक ताणें भियेनासतना तोंड दिलें आनी कशे करून त्या गुंडांच्या तावडींतल्यान तांणी पळ काडलो. कांय दीस ताणें राजस्थानांतल्या एका ढाब्याचेर काम केलें आनी दसऱ्या निमतान घरा वता म्हूण सांगून तो भुरगो सुखरूप घरा आयलो. आयकात ताची काणी. सर तुका जेन्ना गाडयेन येयलो मदीं मारलो बिल्लो कितें तुका? ना धमकी वगैरे अशी कितें? धमकी ते उलोवंक ना ते. पूण तुका कांयच कारण ना कळोंक ना बाबा कित्याक केलो आनी तेंच्यांनी काय सांगूंक ना तुका फक्त उकलून नेलो इतलेंच.
कारागिरांक कोणी उलयना ना कोणच उलोवंक ना तुजे कडेन तुका अशें कोणाचेर दुबाव आसा की बाबा कोण आपल्याक एक हानी करूं शकता किंवा गोंयांत म्हापश्यान असो तुजो कोण दुश्मन आसा की तुका त्रास करपी कोण आसा झगडी जाल्ली की ना ना काय ना तुका कोणाचेर दुबाव आसा ना कोण आपल्याक त्रास करूं शकता अशें ना कांयच ना तर तूं त्या हॉटेलार जें काम करतालो तूं त्या हॉटेलारूच रावतालो हय पण इतले दीस जेन्ना तूं 15 दीस थंय रावलो तेन्ना त्या मालकान तुका कांयच विचारूं ना तुज्या बाबा फॅमिली मेंबर तूं खंयच्यान येयला विचारले कारण तो हे आसलो दिसता इनवॉल्व भाशा कळनासली हय भाशा इनवॉल्व आसलो म्हाका दिसलो तो इनवॉल्व आसा म्हणून तेका कितें उलोवंक ना आनी उगी रावलो तूं गिरवले म्हणजे साहिल एक प्रश्न आहा की जेन्ना तुवें म्हटलें पळय 2-3 गाडयो बदलल्यो आनी वाटेर तूं खंय तरी तुका चान्स मेळलो तूं भायर सरलो त्या गाडयेंतलो ती गाडी फोडली तुवें आनी धांवलोय तो डायरेक्ट धाब्यार गेले ओ तेंच्यांनी सोडलो धाब्या कडेन तुका ना ना हांव सोद हे गेले कितें गावूंक ना म्हण ढाबो एक दिसलो थंय हे गेले तेका विचारलें अशें गाडी जी फोडली पळय त्या अंतराचेर ढाबो कितले पयस एक चार आसतले 4 किलोमीटर कितल्या अंतराचेर पयस आसलो ढाबो तो 4 किलोमीटर आसले थंयच्यान धांवला हां तो थंयसून तूं गाडी फोडली जे धांवलोय तूं मागीर तुका तो अखेरेक एक ढाबो दिसलो अच्छा पूण कसो कितें आसलो ढाबो रस्त्या कुशीक आसलो नांव कितें धाब्याचें इतले दीस काम करताले कितें आसलें बोर्ड बीड हे जाल्लें पडना जालेली कितें दिसना ते ढाब्याची जेवण भेटता तेजेर ते जेवण ते आसले तो म्हणटालो जेवण येवन जेय तूं आनी न्हीद कितले जाण आसले धाब्याचेर कामाक तीग जाण आसले तूं धरून हांव धरून 4 तूं धरून 4 आनी तो मालक त्या मालकाची कितें फॅमिली बी थंयच आसली ना तो एकटोच एकलो कोणाचें तर नांव खबर आहा कोण आनी तुज्या वांगडा जो काम करतालो हेल्पर लेबर ते हॉटेलाचेर वेटर बिटर कोणाचें तुका नांव याद ना मागीर कितें म्हणून तूं तांकां उलो घालताले इतले दीस ना असंच केले काम केलें जाल्यार गेले ना दवर म्हणटाले असंच फाटले 15 दीस भुरगो गायब आशिल्ल्यान साहिलाच्या आवय बापायचेर दुख्खाचे दोंगर कोसळिल्ले ताच्या घरच्यांनी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्ली आनी पुलिसूय ताचो सोद घेताले मात काल राती तो स्वता जावन सुखरूप घरा आयिल्ल्यान ताच्या घरच्यांनी खोस उक्तायली आनी पुलिसांनी मजत केल्ल्या खातीर तांचे उपकार मानले आम्ही विचारताले आम्ही अजून पासून त्याच्याकडे जाप काढून ना म्हटल्यार ते तेंचें काम आहा न्हय ते त्यांनी बी बाबा शोधले खूप जागे आणि 15 दीस त्यांनी बी खूप हे केले सोदताले ते खूप शोधले पूण काय सुराग मेळना त्यांच्या खंय वचून ते CCTV चेक केला खूप जाग्याचेर चेक केला पोस्टर बिस्टर लायला पुलिसांनी खंय खंय वयता थंयसर विचारल्यात केस हँडल करतालो तो म्हणजे दिवस रात्र काम करतालो दिनेश मुखिया तो साहेब त्यांनी बाबड्या आमकां म्हणजे हेल्प बरी केला त्यांनी पुलिसांनी बरी हेल्प केला कितें सांगताले की बाबा हांव म्हूण तेंचे कडेन कितें आसलें जाल्यार ते आमकां सांगताले आमचे कडेन आहा जाल्यार आमी तेंकां सांगताले फोन करून की बाबा अशें अशें आहा अशें मात तेंच्यांनी बरें हे केलां आमकां सपोर्ट केला आमी आसा शेलपेट धुलेर हांगासर फाटल्या 15 दीस पयलीं खंय तरी 9 ऑक्टोबर ह्या दिसा साहिल मोहन कामी हो भुरगो 15 वर्साचो शाळेक वयता म्हणून भायर सरपी सांजेच्या वेळार परत घरा पावलोच ना त्या दिसा आमी त्याच्या पेरेंट्सा कडेन उलयली तेंच्यांनी सांगलें आमकां की पुलीस कंप्लेन केली आयज अखेर 15 दिसांनी 24 ऑक्टोबर साहिल कामी घरा परतलेलो आसा गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोटीकर 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे दबाज्यान उक्तावण करपा खातीर गोंय सरकार तयार रावला गोंय राज्या वतीन सर्फर कात्या कोयलोन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक रिले मशाल दिवची अशी सुचोवणी राज्य सरकार भारतीय ऑलिंपिक संघटनेक सुचयल्ले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले हेमा सरदेसाय आणि सुखविंदर सिंग या सारकिले नामनेचे गायक प्रेक्षकांचे मनरिजवण करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले पण आमी एकोमोडेशन कॅटरिंग आनी ट्रान्सपोर्टेशन हाच्या खातीर एक हँडबुकूय रिलीज केला
दीस इज द स्पेशल हँडबूक बाय मेल सगळ्यां कडेन गेला. म्हणजे हातूंतल्यान गोंयांत जो प्रत्येक जण येता आयल्या उपरांत ताका कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो, खंयच्या वेन्यूचेर कोण आसतलो, आपलें हॉटेल खंयचें, आपलो इन्चार्ज कोण, ओके, हाजे सगळ्यो डिटेल्स म्हणजे एकोमोडेशना खातीर खंयचें हॉटेल, परत ट्रान्सपोर्टेशना खातीर कोण रिस्पॉन्सिबल, कॅटरिंगा खातीर कोण रिस्पॉन्सिबल. टोटल आमी गोंय जें आसा हें 6 क्लस्टरांनी डिवायड केलां. हातूंत पणजी क्लस्टर, कांपाल क्लस्टर, मारगांव क्लस्टर, म्हापसा क्लस्टर, वास्को क्लस्टर आनी फोंडा क्लस्टर. ह्या 6 क्लस्टरांचे प्रत्येक एकोमोडेशन हेड वेगळो, कॅटरिंग हेड वेगळो, ट्रान्सपोर्टेशन हेड वेगळो. हे आमचे सगळे हेड्स जे आसा, वेन्यू कमांडंट हाज्या भायर सगळे तांकां एकोमोडेट करीत आसता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी प्रत्येका कडेन जबाबदारी जी आसा ही प्रत्येक जाण ती जबाबदारी जी आसा ही क्लोजली पळयता. प्रत्येक क्लस्टराचेर इट इज हेडेड बाय SP, म्हणजे 6 क्लस्टरांचेर 6 SP हेड करता. म्हापसाचेर वेगळो, फोंड्या वेगळो, पणजे वेगळो. ताजी सेफ्टी आनी सेक्युरिटीच्या अनुसार आमचे SP लेवलाची सेक्युरिटी त्या हेडा वयल्यान आमी पळयता. हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणजे आमी प्रत्येक कडले आमचे वेन्यू आसा थंयसरली आमची PHC किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे तांकां हॉस्पिटल जे आसा तेज्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तांकां थंय मेळोवपा खातीर दिवपाक लागल्या. वेगवेगळ्यो इंजुरीज म्हणजे आतां पासून ज्यो गेम चलता तांच्या खातीर वेगवेगळ्यो इंजुरीज जाता. न्यूरो सर्जना सारकेले 24/7 आमचे कडेन ऑनबोर्ड GMCज आमी दवरल्यात. तुमचे डॉक्टर्स ICU बेड इट इज स्पेशली रिजर्व फॉर द स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स इंजरी जर आसत GMC स्पेशल टीम 24/7 मॉनिटर करता. आणि मेन प्रोग्रामाचे खास आकर्षण आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे ते दिसा येता. ते आयल्या उपरांत ते वेन्यूचेर वयच्या म्हणजे मेन कार्यक्रमाचेर हांव फोकस करता, पण मेन कार्यक्रम सगळ्या लोकांक कळचो. मॅक्झिमम जणांनी त्या कार्यक्रमाक उपस्थितूय रावचे. आमी फातोर्डा स्टेडियमा वयलो कार्यक्रम हो पब्लिका खातीर डायरेक्टली ओपन ना, फक्त पब्लिकान आपलें इन्विटेशन कार्ड घेवन येवपाक जाय. आणि इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम जे पळोवपाक येतले 5,000 भुरग्यांकूच इन्विटेशन दिलें. 5,000 भुरगे हे वेन्यूचेर जवळपास 3 ते 4 हाज्या मदीं पावतले. पब्लीक जेंकां इन्विटेशन कार्ड मेळ्ळा, जेंच्यांनी इन्विटेशन कार्ड आपलें बूक केलां, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4:30 पयलीं भितर पावपाक जाय. तेंच्यांनी म्हणजे 4:30च्या उपरांत पब्लिकाक भितर येवप कठीण जातलें. पब्लिकाक भितर येवपाक जावचें ना, त्या खातीर तेंच्यांनी 4:30 पयलीं वेन्यूचेर येवप गरजेचें आसा. खास आकर्षण म्हणजे आमची गोंयची हेमाबाई सरदेसाय आसा. ताज्या व्यतिरिक्त आमचे कडेन सुखविंदर सिंग जी आसा, ओके, हो कार्यक्रम पयलीं करतले. PM गेल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे तितकोच एंटरटेनमेंटचो कार्यक्रम सुखविंदर सिंगचो कार्यक्रम जो आसा PMच्या कार्यक्रमाच्या उपरांतूय बी 8:30 उपरांतूय बी कार्यक्रम वरभर. ताज्या उपरांत चलतलो ड्रोन शो. ह्या कार्यक्रमाचें खास आकर्शण आसतलें. PM मेन वेन्यूचेर गेल्या उपरांत ह्या कार्यक्रमाचेर आमचे मेन कार्यक्रम जो आसा हो ताज्या उपरांतूय आसतलो. पर्यटकांनी येरादारीचे नेम मोडचे न्हय, सोरो पिवन गाडी चलोवचे न्हय. तशेंच रेंटेड बायक वा कार दितात त्या धन्यांनी विचार करून आपल्यो गाडयो पर्यटकांक दिवच्यो. रेंट अ कॅब गाडयांचो अपघात जालो जाल्यार गरज पडल्यार रेंट अ कॅब धन्याचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट हांच्यानी एक्ट जावचेच पडटले. थोड्या जाणांक संवय जाल्या पुलीस एक्ट जाले काय ना, पुलीस तुमकां चलनां दिवपाक लागल्या. आमकां सरकाराक तुमच्या पयशांची गरज ना. शिस्त जर येतले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीन तेंचेर एक्ट जावचे पडटले. बऱ्याचशा जाणांक म्हणजे आमी सरकार म्हणून आमचो RTO आनी पुलीस जर हाचेर कारवाय करिना आसत जाल्यार नाहक लोकांचो बळी वयतलो, रस्त्या वयल्यान चलपी लोकांचो वयतलो, मोटरसायकल चलोवपी लोकांनी. हाज्या पयलीं हेंच जाता म्हणून आमकां ताचेर कंट्रोल दवरचो पडटा. आणि ताका लागून जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जाता तितके लोक फूल स्पिडीन चलोवपाक लागल्या. बट ट्रान्सपोर्ट रुल्स फॉलो करप हे गरजेचें आसा. आमी एकदां म्हणटा की आमचे लोक फॉलो करता, भायल्यान येवपी लोक वगैरे अशा पद्दतीन. बट तांच्यांनी सुद्दां गोंयांत आमी जर ठरयलें की स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट रुल्स सगळे फॉलो करपाक जाय आनी ते करपा खातीर कोण करिना. म्हणजे ड्रंकन ड्रायव्ह एलाव करचे ना कदापि, रफ ड्रायव्हिंग एलाव करचे ना. इवन दो जेणी आपली रेंट बायक आनी रेंट कार दिता तांच्यांनी सांगचें पडटलें. हाज्या फुडें आमी विचार करता की तेजी मॉडलिटी कशी ठरोवपाची ती.
जर त्यांनी एक्सिडंट करून जर कोणाचे डेथ जाली आसत जाल्यार इन फ्युचर रेंट अ बायक आनी रेंट अ कार तो ओनर सुद्धा भितर पडटलो. म्हणजे तो ड्रायव्हरूच न्हू, तो इवन तो ओनर सुद्धा, कारण तेणी ताची जबाबदारी घेवची पडटली. जाल्यार तो घेता आपलो आनी जाय तें करता, हांगा ती गाडी उडयता आनी तो पळो परत. कुळेच्या सौजामळ वाठारांत रेल्वे स्टेशनाच्या फाटल्यान एका अनवळखी मनशाची कूड सापडल्या. ह्या मनशाचो खून जाल्ल्याचो दुबाव आसा. पुलीस पंगडान आनी फॉरेन्सिक टीमीन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. जो मर गया आपका पति है? मेरा पति है। क्या नाम उसका? फिलिप किस्पोटा। क्या हुआ था? कितना दिन घर में नहीं था वो? नहीं, कल सुबह 7 बजे जैसा निकला। हाँ, इधर गोवा में कितना साल हुआ रहता है उधर? 10 साल से ऊपर हो गए। इधर रहता है? हाँ। क्या प्रॉब्लम है उसको? उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। कोई कुछ ऐसा कुछ किधर भी था? नहीं नहीं। तो बाद में ऐसा पूरा ये दशे में कैसा मिला वो? क्या मालूम सर, कैसा ऐसा कर दिया। कितना बच्चा है तुम लोग? 2 है। 2 ही लड़की है? 2 लड़की है। किधर ही लड़की पडते इधर? ये लड़की है और एक है। आम्ही कुळ्या पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत आसा. जे कुळे रेल्वे स्थानक जे आसा त्या स्थानकाच्या फाटल्यान जी जागा आसा ते जाग्यार एक नग्न अवस्थेत एक फिलीप म्हणटा ह्या कामगाराचो मृतदेह मेळ्ळेलो आसा. पूण हांगा अशें जालें वातावरण की तेजी आंगार तेजी एकूय कपडे ना, सगळे कपडे तेजे मेळटा तशे अवस्थेत सायडीन आसलेले. आनी हांगा जेन्ना पुलिसांक कॉल आयलो तेन्ना पुलिसांनी हांगा घटनास्थळी दाखल केली तेन्ना तो नग्न अवस्थेत मृतदेह तांकां सापडलो. तेका दुबाव आसल्या कारणान फॉरेन्सीक टीम जी आसा ती हांगा दाखल जाल्ली आसा. श्वान पथक जे आसा ते हांगा दाखल जाल्ले आसा. ते दाखल जावन श्वान पथकान जर शोध चालू केलो जेन्ना रेल्वे पर्यंत श्वान पथक गेले आनी मागीर परत ते परतोवपाक लागले. दुबाव आसा की हो एक खुनाचो प्रकार जावंक शकता अशी शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. तेलंगणाच्या एम तरुणान 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीतल्या बॅडमिंटनात भांगरा पदक जिखले. फायनलीत ताणें मध्य प्रदेशाच्या सौरभ वर्माक हारयलो. 1 वर 10 मिनटां मेरेन चलिल्ले हे मॅरेथॉन मॅचीत एम तरुणान सौरभ वर्माक 15-21, 21-16 आनी 15-21 अशें हारयले. महत्वाची गजाल म्हणल्यार 2015च्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत सौरभ वर्मान बॅडमिंटनात भांगरा पदक जिखिल्लें. On the weaknesses of each other. Of course, they know about each other's games. They must have seen each other for a long time. Saurabh Varma from Madhya Pradesh would win the gold if he wins this, but Telangana will be hoping that they win a gold. They missed out narrowly, or I should say they missed out quite completely in the first game, the first seeded duo, but Telangana will be looking to have at least another shot at another gold medal. 3-2 Saurabh Varma to serve. This is the first game in the men's singles final here at the 37th. How was the match for you? It is very extremely good, pretty good matches. I just keep to win the first set and I just keep to stick to my plan and keep pushing the opponent, and I just won the first set and I just same strategy work out on the third set also. Speaking of strategies, what was your strategy before going into the game? How did it change between the first, when you started the game, did it change till the end of the match? Obviously, the Saurabh Bhaiya is very good at the rallies and I just keep to attacking him, and my plan is one thing, I have to take the first set as well as to see the second set as well, and if not, I have to decide in the third set. I have to keep the stamina till the third set. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.